क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तेट्साचें भक्तीपण विशिश्ट भक्तीपण. तेट्स सांगिल्ल्यांत आमकां जायतें बरेंपण लाभता. ओ म्हजो नियाळ, तुमकां तेट्साचें भक्तीपण भक्तीन करच्याक, भावार्थान करच्याक आदाराचें जातलें. पयलें देवाचें उतर आमी वाचया. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. हे घडोवन थोड्याच दिसांनी मोरी उठून जुदाच्या दोंगराळ प्रदेशांतले एका शहराक धांवधांवी गेली. थंय जाकारीच्या घरा भितर सर्ण एलिझाबेथीक तिणें नामान केलो. एलिझाबेथीन मोरयेचो नामान आयकतच तिच्या कुशींत आसल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्रात्म्यान भरून व्हडल्या थाळ्यान म्हणाली, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजें कुशीचें फळ. म्हज्या सोम्याच्या मातेन म्हज्या बेटेक येवचें हें भाग म्हाका खंय तावन फावो जालें. तुज्या नामानाचो शब्द म्हज्या कानान पडटच म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उल्हासान उडी मारली. देवाचें उतर हें. तेट्साचें भक्तीपण भावार्थान आदारया. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तेट्साच्या भक्तीपणा विशीं उल्लेख करतना आमच्या मोतीक येवचो आधुनीक प्रवादी सान दोमिनीक 1170 इस्वेंत तो स्पेनांत जल्मालो. तो पवित्र सभेंत सेवा दिता आसतना सबार हेरेतीक उदेले आनी अशे पवित्र सभेंत वाद विवाद उठलो. ह्या वेळार सान दोमिनीक मोरयेची सासाय मागूंक मुखार सरलो. मोरये मायेन ताका 150 मुनयांचे कोंत हातांत दिले म्हणले चारित्रीक उल्लेख आसा. सान दोमिनीक 1214 इस्वेंत तुलन गांवच्या लागसार एका रानांत 3 दीस आनी 3 राती मागणे करता. अशें मागण्यान आनी उपासन करचीत आसतना मोरी माय ताका दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, लोकांक भावार्थान फाटी हाडूं आनी लोकांच्या पातकांच्या परतवणे खातीर पवित्र निंदारीन एक खातीर ह्या संवसारांत दिवंक कुशी वेला म्हूण तुका कळीत आसा गे. आनी ह्या वेळार सान दोमिनीक म्हणटा, मोरी माये, तुजी जाणवाय म्हज्याकी चड वर्थी. देवाच्या योजनांत म्हज्याकी चड मापान तूं बागेली जाल्यार देखून तूं म्हाका सांग. तेन्ना मोरी माय तेट्साचो उल्लेख करता. काटपां सारकी काळजां मोवाळ करच्याक कोंताचें भक्तीपण आदारूंक जाय म्हणलो संदेश दिता. मोरयेचो हो संदेश घेतलेलो दोमिनीक एकाएकी जोलोस म्हणल्यार कॅथेड्रलाक वेता आनी थंयसर प्रसंग दिता आनी तेट्साचें भक्तीपणा विशीं लोकांक कळयता. ताचें तेट्साचें भक्तीपण इतलें प्रभाव घालता की सबार जण भावार्थाक फाटीं येतात आनी पातकातावन मेकळें जातात. असल्या प्रभावान सक्तेन भरलेल्या तेट्साचें भक्तीपण आमी आदारतना आमचें जिवीती देवाच्या मोगांत भरतले. तेट्सा विशीं सांगचें जाल्यार पवित्र पुस्तक तेट्साची बुन्याद. पापा पावल 6 म्हणटा, तेट्साच्या भक्तीपणान सगळो पवित्र पुस्तकच आटापून आसा. पापा पियूस 9 म्हणटा, इगज मातेच्या अधिकृत आनी मानून घेवच्या देवासांवा पैकी कोंताचें भक्तीपण विशिश्ट जावन आसा. तेट्सा मारिफात मोरये संगी जेजूचो उडास आमी दवरता. जेजू विशीं मोरयेंतोवन आमी शिकता. मोरये बराबर जेजू ते एक जाता. सोम्या लागीं मोरये सांगता मागता.
मोरये सोमे सोम्याक आमी परगडता. तेटसान बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो एक जावन ताचे हाजीर पोवन दाखयतात. सोम्याची जिणी 20 मिस्तेरां वरवीं आमी नियाळ करता आनी तांची जिणे कथा समजता. खरें देवशास्त्र उतरांचेर बांदून हाडलां आनी ही उतरां देवाची जावन आसात. तेच भक्तीपणा विशीं साबार बरेपण आमकां मेळटा. 13व्या शतमानांत सान दोमिनीक आनी भाग्यवंत ॲलन हाका देव 15 बसवण्यो फावो करता. तांचे पैकी थोडे उल्लेख हांव करतां. तेर्साचें भक्तीपण जे कितें आमी मागता सर उपकार आमकां फावो करता. एका रेतीरेंत घडिल्लें घडीतूय एक पाद्राब अशें उल्लेख करता. एकलो 3ऱ्या क्लासींत शिकचो भुरगो रेतीरेक आयलो. ताच्या काळजांत प्रॉब्लेमां आसलीं. ताच्या काळजांत दोंपले आसले आनी अशें तो भुरगो कश्टांतालो, पिडेंत आसलो. पाद्राबान मोरये विशीं रेतीरे वेळार सांगलें. तेर्सा विशीं सांगलें. पाद्रा म्हणालो, आमी बेटोवचो तेर्स म्हणजे रोजारी सायबिनीक करचो मान. रोजारी सायबीन म्हळ्यार गुलोबांची सायबीन. आमी हर एक नामान बरें भेटयता आसतना एक गुलोब आमी मोरयेक भेटयता. वावरतान भेटयलो हर एक गुलोब ती स्विकार करता. आनी हे मोतीन घेतलो भुरगो घरा येता आनी आपल्या आवय बापाय वटो मागण्यार बसतना म्हणटा, मम्मी डॅडी हांव तेर्स म्हणटा. आनी आवय बापायक तो संतोष भोगता. आनी हो भुरगो तेर्सा वेळार 10 नामान मरये म्हणच्या बदला 11 नामान मरये म्हणटा. ह्या वेळार आवय बापाय ताची विचारतात, कित्याक पुता 11 नामान मरये म्हणटाय? पाद्राबान सांगला, हर एक नामान बरी भेटयता आसतना एक गुलोब आमी मोरयेक भेटयल्या बरी जाता. हांव एक गुलोब चड मोरयेक भेटोवंक आशेतां. हांव मोरयेचो सड्ड मोव करतां. मोरये माई म्हाका म्हळ्यार बारीच खोशी म्हूण तो भुरगो म्हणटा. आनी थोड्या तेंपांत त्या भुरग्याक तपासणे खातीर हॉस्पिटलाक व्हरतात. आनी ह्या वेळार दाक्तेराक अजाप जाता. ताजो काळजाचो दंपलो मायाक जाला. आतां ताच्या काळजांत कसलेच प्रॉब्लेम्स नात. सकट पिडा गूण जाल्या आनी भुरगो शबीतायेन आसा. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, एक धाकटें घडीत तो नेणतो भुरगो कितेंच कळीत नासतना मोरये माये लागीं मागता आनी मोरये मायेची ससाय ताका इतली मेळटा गे तो भुरगो आपणाच्या पिडेंतलें गूण जाता. पळया, तेच आमी म्हणटा आसतना आमकां कितें जाय आमी मागता तें सकट आमकां फावो जाता. दुसऱ्यान मोगाच्यानो, तेट्साचें भक्तीपण एमकोडा विरोध बळादीक रक्षण कवच जावन आसा. सैतानाची पदवी नाश करता, वायटांतली राखता, ससनाचें जिवीत फावो जाता. फादर गॅब्रियल आमोट 2016व्या वर्सा जेनीत म्हणल्या मॅगझिनान पत्राचेर अशें बरयता, एकलो याजक देवसार धांवडोवंक मागणें करता आसतना ताच्या दुसऱ्यांच्या आंगार लागलोलो देवसार उलोवंक सुरू करता. तो देवसार म्हणटा, हळें नामान मरये मागणें म्हणना नाका. कित्याक म्हळ्यार तुमी हर एक नामान मरी म्हणटा आसतना म्हज्या माथ्याक सुत्यान बडयल्या बरी जाता. देयाक हे नामान मरये मागणें म्हणनाकात. आनी तो सैतान उलोवन म्हणटा, संवसाराचो सगळो लोक ही नामान मरये मागणें म्हणा जाल्यार म्हाका ह्या संवसारांत जिवंक आसतें ना. हांव नास जावन केदाळागी वेतो म्हणून तो कळीत करता. पळया मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कितलें बोळ आसें आमच्या बापा आनी नामान मरयेच्या मागण्यान. इवन सैतान सैत त्या मागण्याक भियेता आनी कांगाल जाता. तर आमी तेर्सा वेळार हर एक आमच्या बापा आनी नामान मरये म्हणटा आसतना कितले सकत आमकां मेळोवंक पुरो. वायटाचेर आमी झुजोवंक आमकां आदार मेळोवंक पुरो. सैतानाची पदवी आमच्या जिवितांत नास जावंक पुरो. वायटांतले आमकां राखोवन पुरो. देखून आमी हे मागणें म्हणूंक जाय. तिसऱ्यान, तेट्साचें भक्तीपण आदारलेल्यांक सर पिडेंतलें आनी मोरणांतलें देव वाटयता. आनी हेंच आमी साबार गडितांनी पळयता.
सांज जुवांव क्लिमाकूस एक गडीत विवरायता. मोरयेचो एकलो भक्तीक हर एका दिसा मोरयेचो तेट्स म्हणटालो आनी स्तुती गायन करतलो आनी तिच्या रुपण्याक मान दितलो. आनी अशें ताचें जिवीत मोरयेच्या त्या मजतीन जियेत आसतना ताका गळ्याचें कॅन्सर येता, थ्रोट कॅन्सर. आनी ह्या थ्रोट कॅन्सरांत तो कश्टाता, ताका उलोवंक जायना आनी ताका कितेंच करूंक जायना. ह्या वेळार तो भक्तीक देवा लागीं मागता, मोरये माये लागीं मागता, मोरये माये म्हाका गोळो सारको आसतना, ताळो सारको आसतना हांव नमान मोरये म्हणटलो, तुका वर्णितलो, तुजी सेवा करतलो, तुका मान दितलो. आतां म्हाका तें सांगूंक जायना, म्हजी काकुळट कर, म्हजी विनंती कर म्हणून तो हाक बोब म्हणून मारता. ह्या वेळार मोरी माय ताका दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, वय पुता, तूं बरो आसतना तुवें म्हजें स्तुती गायन केलां, देखून हांव तुका सांडून घालिना, हांव तुका तुज्या पिडेंतलें निवारता आनी तो बरो जाता. सा अल्फोन्स लेगरी म्हणटा, भुंयकांपांत हांव एकली दुबळी स्त्री आनी ताचे भुरगे नास जाल्ल्या बिल्डिंगा भितर पडली आनी ह्या वेळार त्या भुंयकांपणे वरवीं साबार जाणांचो जीव गेलो, पूण ह्या स्त्रियेचो आनी ताच्या भुरग्याचो जीव वचूंक ना. त्या नास जाल्ल्या त्या बिल्डिंगा भितर आसोनी ती जिवंत उरली, कित्याक ती हर एका दिसा मोरयेचे भक्तीपण आदारतली आनी मोरयेची ससाय मागतली. मोरयेन तांकां ह्या भुंयकांपांतलें राखलें. पळया मोगाच्या भावन आनी भयणी, ही दोनूच गडीत हांवें तुमचे मुखार दवरली. जायतीं गडीतां आसात. मोरये मायेन ताच्या कुमकेन, तिच्या कुमकेन आमची राखण केल्या. देवाच्या मजतेकाल आमकां आदार दिला, बोळ दिला. तिच्या कुमकेन जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत जालां. चवथ्यान मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तेर्साचें भक्तीपण विस्तारूंक कोण प्रयत्न करतात तांकां सर्व कामांनी विशेष आदार लाभतलो. आमी तेर्स म्हणसो मात्र न्ही, हेरांकी तेर्साचें भक्तीपण कळीत करीचें. खंयसर अवकाश आसा थंयसर तेर्साचें भक्तीपण आसा करूंक प्रयत्न करीत जाय. ही देवाची खुशी. 1460 भगवंत ॲलन डॉमिनिक याजक मीस भेटयत आसतना एवकारिस्तांतलो जेजू ताचे लागीं उलयता, तुका सर्व रितीचे शिकाप आनी समजणी दिवनी तूं म्हाका कुडसायता गे. तुका मोरये मायेच्या तेर्सा विशयंत उलयचें आसलें म्हणून तुका कळीत ना गे. तेर्सा विशयंत उलयलें जाल्यार आज साबार आत्म्यांक बऱ्या वाटेक हाडूंक जातें, मात्र न्ही पातकां थावन साबार जाणांक मेटलें करीत आसलें. देखून भाग्यवंत ॲलन, तेर्सा विशयंत तुवें उलोवंक जाय, हेरांक तेर्सा विशयंत तुवें सांगूंक जाय. ही उतरां आयकलो ॲलन सगळोच बेजारायेन पावता. येदोळ मनास तेर्साचे भक्तीपण हेरांक परगट करिनातल्या खातीर तो दूख भोगता आनी उपरांत आपणाचें जिवीत तो निश्चित रितीन जियोवच्याक तो भायर सरता. संवसारभर तेर्साचें भक्तीपण पासारच्याक तो एक घट्ट बुन्याद जाता. साबार गांवांनी वेता आनी तेर्साचें भक्तीपण तो आदारता मात्र न्ही परगडता. 1475 तो मरण पावतना 1,00,000च्या चड जाणांक तेर्साच्या भक्तीपणाक हाडून येता. तेर्साचें भावपणापण तो आसा करता आनी अशें मोरये मायेन दिल्लें तें उतर ताच्या जिवितांत तो पाळटा. मोरी माय भाग्यवंत ॲलना थंय संतोश पावता आनी मोरी ताका आपणाचो पती आनी ताच्या बोटाक मुदी आनी ताका कोंताची सरपळी दिता म्हणलो उल्लेख आसा. आनी ह्या मारिफात मोरये मायेच्या विशेष जतनेकाल आपणाचें जिवीत जिवंक भाग्यवंत ॲलनाक आदार जाता. पळया मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, तेर्साचें भक्तीपण म्हणचें मात्र न्ही, हेरांकी परगटूंक आमी तें मौन करी जाय. हांवें सांगलें तुमकां, तेर्साचें भक्तीपण आमी आदारन आमी देवातोन साबार उपकार आमकां जोडयेत. सैतानातोन फळाफळ घेवच्याक तेर्साचें भक्तीपण आदार जाता. तितलेंच न्ही, आमकां पिडेंतलें, वायटांतलें, मोरणांतलें आमकां राखता, सचनाचें जिवीत फावो करता. आनी तेर्साचें भक्तीपण आदारूंक मात्र न्ही, तें विस्तारूंक हांवें आनी तुवें प्रयत्न करूंक आसा. पूण आतांची गत कशी आसा मोगाच्या भावन आनी भयणीनो?
टीव्ही जाय, इंटरनेट जाय, मोबायल जाय, तेच म्हणया म्हणटाना नाका. शिकाप जाय, ट्युशन जाय, खेळ जाय, क्रिकेट जाय, तेच नाका म्हणटलीं कितलीं आसात. पब जाय, डान्स जाय, एन्जॉयमेंट जाय, फंक्शनां जाय, सकट जाय, तेच नाका म्हणजे कितलीं जाणां आसात. काम जाय, पयशे जाय, सैरीं दैरीं जाय, सकट जाय, तेच नाका म्हणजे कितलीं आसात. आज धाकटी आमोरी म्हणया, लांब तेच नाका, पुरा सांज जाल्या तेच नाकास म्हणजे कितलीं जाणां आसात. तेच म्हणूंक कळनातलीं कितलीं जाणां आसात. कुटुंबांत तेच मुनानातलींच कितलीं जाणां आसात. तेच एक कॉमेडी म्हणून हास्ची रडचीं कितलीं जाणां आसात. मोरयेचो मोगुसनातलीं कितलीं जाणां आसात. आज कुटुंबाचे सांदे सांगाता मेळून तेच म्हणटा गी. ह्या कोरोना पिडे वेळार आमकां एकच सकत जावन आसा, तेच कुटुंबांत आमी सांगाता मेळून वो तेच म्हणटा आसतना, अरे एक आमच्या बापा नामान मरी म्हणटा आसतना देवाची सकत आमच्या कुटुंबांत रुता जाता, संवसारांत रुता जाता, पवित्र सभेंत रुता जाता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तेच मनशाक आळसाय करची नाका. तेच म्हणया, भावार्थान म्हणया, संतोषान म्हणया, देवाच्या मोगांत म्हणया. तेन्ना आमकां सर्व पातकांतले, प्रॉब्लेमांतले, दोशींतले देव आमकां राखतलो. मोरये मायेचो मोग कितलो करता तितल्या मापान देवाची सकत आमचेर देंवतली. तो सुदेव ताच्या आशिर्वादांनी आमकां बरो तेच मनशाक आदार जावं. आमेन. धाकटे मागणे हांव म्हणटा. मोगाळा सोम्या जेजू, तुज्या मोगाच्या दळबारान आमकां भर. ह्या वेळा तेट्सा विशयंत आमी आयकलें. तेट्साचे भक्ती पळोवन तुवें दिल्लें आमकां वर्तें देणें म्हणलें आमी समजल्या. ह्या वेळा तुज्या कृपेच्या हातेराकाल आमकां तुजो आदार दी. आमच्या कुटुंबांनी तेच म्हणचे बरी कर. तेर्साच्या भक्तीपणाचें जिवीत जिवंक आदार दी. हर एक आमच्या बापा नामान मरी म्हणटा आसतना तुजी सकत वाळून दी सोम्या जेजू. मोगाळी माये, तूं आमची माय जावन आसाय. तुजें नांव वर्णीत आसतना देवाक उरतो संतोष भोगता. आमच्या कुटुंबांनी तुज्या मागण्याची सकत कळीत कर. आनी अशें आमच्या कुटुंबांक सर विघ्नांवरांतले, पिडे शिडेंतले, कोट्या दुस्मानाच्या हातांतले वाटोवंक देवा लागीं विनंती कर म्हूण मागता हांव. तेच क्रिस्त आमच्या सुम्या मारिफात. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सपदवेदा देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं. आमेन. रोजारी सायबिनी आमा पासून विनंती कर.